मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. 7 कोटी सँक्शन केल्यात. मुख्यमंत्र्यान सांगले खरे पण 3 महिने जावन गेले. केपें पुलीस स्टेशनाचे बुनियादीक लागलो ना एकय चिरो. केपेकारांक बेगोबेग दियात पुलीस स्टेशन नाजाल्यार रास्ता रोको. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टाची शिटकावणी. बुनियादी फातर बसयल्यार जाले 6 महिने. केसरवाळची झरड पळयता सोबितीकरणाची वाट. गोवा 365 कडेन उलयले केळशीचे थळावे. मालपेचे बोटवाल्यांची गोंयच्या दर्यांत दादागिरी. मंत्री म्हणटात तुम्हीच धरून दियात बोटी. तरसादी घेवन येवप्यांक कोण धरून दितलो? गोंयच्या बोटवाल्यांक पडला प्रश्न. गोंयचो आदलो आमदारय अगतीक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 7 कोटी सँक्शन केल्यात अशें नेटान मुख्यमंत्र्यान सांगलें खरें पूण 3 महिने जावन गेले. केपें पुलीस स्टेशनाचे बुनियादीचो एक चिरो लागलेलो दिश्टी पडना. बेगोबेग केपेकारां खातीर पुलीस स्टेशन उबारात नाजाल्यार आंदोलनाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान म्हटलां. आज केपी पुलीस स्टेशनाचो इश्यू जो आसा हो वाडत आसा. हो इश्यू कमी जावपाचो पळय ना. कित्याक म्हणल्यार हें जें केपेचें पुलीस स्टेशन आसा हें कितलोसो तेंप जालें तशेंच आसा आनी हें म्हणल्यार फंड्सा खातीर काम म्हणले कडेन आसा. जेन्ना टेंडर एक फावट 4 कोट्यांचो जालो त्या टायमार ताजो एस्टिमेट 4 कोट्यांचो आसलो आनी 4 कोट्यांचो टेंडर जालो. पूण आतां म्हणटात की GSIDCन तो सॉयल खंय टेस्ट केलो ना. म्हणजे आतां ह्या सॉयल टेस्ट केलो ना म्हण आनी 7 कोटी ताका जाय. म्हणजे हे पयशे कोणाले 7 कोटी दिते लास्ट लोकांले पयशे. जर GSIDC जर तुमकां हेजो टेंडर जर पळोवन तुमी सॉयल टेस्ट करून करना जाल्यार कितें फायदो जालो तुमचो? लोकांले पयशे तुमी वेस्ट करता अशें जालें. आज तें पुलीस स्टेशन 2.5 कोटी आसा. लोकांक हांगा साकून जवळ 1.5 ते 2 किलोमिटर पयस वचो पडटा. भाड्या गाडी घेवन वचूं पडटा आनी जाय तशे व्हेकल ती घेवन वचपाक पडटा. थंय सिनियर सिटीजनांक त्रास जाल्ले कडेन आसा. आज जेन्ना आमी हेजे बद्दल जेन्ना MLA जो आसा एल्टन डिकोस्टा हेका विचारले त्या टायमार जेन्ना सांगले कडेन आसा आतां आमकां पासस पिड्ड्यार जाला. आतां आमी थंय मोर्चा हाडटले आनी तो रोड ब्लॉक करतले म्हणून. आतां पळोवया कितपत जे केपेचे लोक आसात ते MLA जो एल्टन डिकोस्टा आसा हेका सपोर्ट करता ते आनी केन्ना म्हणल्यार हे रोड आडायतले आनी सरकार जागे जाता पळोवचें पडटलें. 2.5 years हांव सरकारान नोकरी हाडिता की हें केपेचें पुलीस स्टेशन ताबडतोब जावपा जाय म्हणून. आतां पयले सरकार कितें सांगता एस्टिमेट केलो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा एस्टिमेट केलो तो बिलो केल्लो. आतां एस्टिमेट केल्लो बिलो केलो अबाव केलो हें सरकारान चोवपाचें आशिल्लें. आतां लोकांक त्रास जाताय आनी ऑलमोस्ट लास्ट 5 सेशनाक हांव केपें पुलीस स्टेशन हें सरकारा दोळ्यार हाडा आनी लास्ट सेशनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपण 7 करोड सँक्शन केले म्हणून. आतां हें सांगल्यार 3 म्हयने जाले बट आज पासून थिंगसान एक चेरो लय जालोलो ना केपें पुलीस स्टेशन. आतां म्हाका दिसता असलो टायम येतलो की आख्खी केपेंचे म्हाका सद्या जे पुलीस स्टेशन लागता केपें वाठाराक इट इज नॉट ओन्ली केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज पार्ट ऑफ कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी पार्ट ऑफ कुच्चोरे एंड पार्ट ऑफ सांगे. हे सगळ्या लागता. सगळ्यांनी म्हाका दिसता हांगा लोकांक येवन तिका रस्ते बिस्त बंद करपाचो सगळे केपें बंद करपा इतली परिस्थिती जाल्या. आनी हांव सरकाराक म्हाका दिसता एक हें दिता बाबा तुमी हें ताबडतोब केपें पुलीस स्टेशन काम चालू कराय. त्या लोकांक त्रास जाता. एक पुलीस स्टेशन वचपाक आनी एक बस घेवन आनी एक मोटरसायकल रिक्षा घेवन ते पुलीस स्टेशन वचपाक पडटा. सो सरकार आय थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी सिरियस विथ दीस एंड ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ द टेंडर कांड हें ऑल त्या पुलीस स्टेशनाक काम काबार करून म्हाका सद्या लोकांक दिवं हँड ओवर करपाचें. ना जाल्यार तुमी ना जाल्यार डेफिनेटली वील मेक अ प्रोटेस्ट एंड वी विल सी दॅट द गव्हर्मेंट एक्ट्स इमिडिएटली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर. 27 सप्टेंबर संवसारीक पर्यटन दीस. ह्या दिसाचे औचित्य साधून गोंयांत पर्यटनाक बूस्ट दिवपाची मोख मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायली. मानव संसाधन पर्यटन क्षेत्रात वापरपाचो यत्न करतले तशेंच हिंटरलँड पर्यटन आनीक व्यापक करपाक सोदतात मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पळयात. वर्ल्ड टुरिजम डे हो मनोवपा खातीर TTAG आनी डिपार्टमेंट हांच्यानी आयज वर्ल्ड टुरिजम डे सेलिब्रेशन आमचे नंदन फार्म
खांडेपार हांगासर आसा त्या बद्दल ऑर्गनायज केला TTAGचे प्रेसिडेंट आनी तुमकां एक्सप्लेन केलें TTAGची ऑल बॉडी आनी फर्स्ट टायम तांच्यांनी इंटरलँड प्रोग्रामाचें ऑर्गनायज केला. म्हाका दिसता क्रावड जर पळयत जाल्यार एक्सपेक्टेड क्रावडाच्या पेक्षा चड क्रावड आज ह्या कार्यक्रमाक आसा. गोंय सरकारचें इंटेन्शन आसा म्हणजे जशें टुरिजम एंड पीस आमी सातत्यान म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम ओके हे प्रमोट करचें आनी अशा पद्दतीचे आज पर्यंत सन सँड एंड सी हें सोडून इंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपा खातीर गोंय सरकार अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेत आसा. आमची ह्युमन रिसोर्स टुरिजम सेक्टरांत कशी वापरची आनी इकॉनॉमी अजुनूय बूस्ट कशी जावची हाजेर भर दिता. आमी म्हणजे म्हणटा की स्किल्ड करपा खातीर जी मॅनपावर लागता ती मॅनपावर हांगासर तयार जावपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंय आनी टुरिजम हें जोडपा खातीर हांव खरोखरूच मिस्टर गांवकर जेजो आमचो नंदन फार्म हाजो जो ओनर आसा ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की तेच्यानी ऑल टुगेदर जर तेजे पुराय जर पळयलें जाल्यार ह्युमन रिसोर्स लोकल आसा आनी लोकल फूड आसतले लोकल आयटम्स आसतले सगळे प्रमोट करपा खातीर ताणें खूब मोठ्या प्रमाणात खऱ्या अर्थात म्हणजे गोंयचो स्वयंपूर्ण कन्सेप्ट आनी टुरिजम हें एके कडेन हाडला. सो आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग हिम आनी म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत TTAGचे सगळे मेंबर्स आनी टुरिजमांतले सगळे स्टेक होल्डर्स हे आनिकूय इंटरलँड वचपाक जेणे करून गोंयचे लोक इंटरलँड आनीक मोठ्या प्रमाणात टुरिजमाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट करपाक शकतले. टुरिजमाचे वेगवेगळे एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन आनीक डेव्हलप करपाक शकतले. आज वन्स अगेन आय एम विशींग द वर्ल्ड हॅपी वर्ल्ड टुरिजम डे टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आनी आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम गोंयांत प्रमोट जावपा खातीर इकॉनॉमी बूस्ट जावपा खातीर स्टेक होल्डर्स प्ले द इम्पॉर्टंट रोल आनी ताकाच लागून स्टेक होल्डरांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसता. आमी जे न्यू टुरिजम जाका आमी म्हणटा की एडवेंचर टुरिजम आसतलें मेडिकल टुरिजम आसतलें वेलनेस टुरिजम आसतलें स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा. टुरिजम रिलेटेड म्हणजे जशें आतां क्रूज टुरिजम आसतलें टुरिजम रिलेटेड एवरी एक्टिविटीज जी आसा पळय ती सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताकाच लागून आयच्या परत एकदां वर्ल्ड टुरिजम डेच्या दिसा नंदन फार्माचेर येवन सगळ्यांक मेळून म्हाकाय खूब बरें दिसलें की हांव परत सगळ्या TTAGच्या सगळ्या मेंबरांक आनी ऑल स्टेक होल्डरांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता कॉंग्रेच्युलेट करता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केसरवाळाची झर सैमीक रितीनच सांबाळात. थंय सोबितीकरण वा दुरुस्ती करपाची जाली जाल्यारय सैमीक गिरेस्तकाय आनी वास्तवताय तशीच्या तशी राखून दवरात. केळशीच्या सैम मोगींनी मागला. सोबितीकरणाचो बुनयादी फातर बसून 6 म्हयने जावन गेले. काम सुक्यार पडला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोयची वन ऑफ द फेमस जी स्प्रिंग हा ती जावन आसा केसरवाल स्प्रिंग हा आनी सध्या जर तुम्ही पळयत जाल्यार ह्या स्प्रिंगेची परिस्थिती एकदम वायट आसा कित्याक की खंय तरी हांगा बोल्डर्स कोसळपाक लागलेले आसा तशेंच जायते कडेन क्रॅक्स पळोवंक मेळटात आनी ही खंय तरी राखून दवरपा खातीर सरकारान फाटल्या दिसांनी प्रयत्नूय केल्ले दिसून येयले. 6 म्हयन्या पयलीं हेच्या खातीर फावंडेशन स्टोन घातलो पूण 6 म्हयन्या उपरांत हेची आजून हांगा एक सुद्दां काम चालू जाल्लें ना. सध्या दिसून येता तो धबधबो दिसता पूण हांगा जे बोल्डर्स कोसळ्ळा तशेंच हांगा क्रॅक पडला आनी सगळे कडेन दिसता ते थोडे गार्बेज. टुरिस्ट गोंया भायरसून येतात फॉरेनर्स येतात आनी ही मेडिसिनल स्प्रिंग आसल्या कारणान लोक हांगा बाती आपल्या हांगा लायतात. तशेंच जे फार्मर्स आहात तांकांय ह्या स्प्रिंगेचो जायतो फायदो जाता पूण हेचेर जो लक्ष दिवपाक जाय आसलो ही जी हेचें काम चालू करपाक जाय आसलें तें जावंक ना. आमी हांगा थळावो जो पंच हा गोपीनाथ झवेर जो पयलीं पासून ह्या स्प्रिंग राखून दवरपा खातीर प्रयत्न करता तेंच्या कडेन जाणून घेतले की हय जी स्प्रिंग हा ही हेच्या बद्दल कितें जाता. तेंच्यांनी म्हटलां की हांगा खंय तरी सरकाराचो प्रयत्न हा की हय जी स्प्रिंग हा ही रिजनरेट करची राखपाची. त्या भायर हांगा जस्ट एरिया हांगा स्विमींग पूल एक सायडीक करचो तशेंच जे सायडीसून जे नॅशनल स्प्रिंगेचें उदीक हा तें वयचें पूण तो प्रोजेक्ट चालू जातलो ते पयलीं ह्या पावसाक तरी हांगा क्रॅक येवन कितें तरी पडोंक जायना जावं हांगा जे बोल्डर्स आहा हे खंय तरी राखून दवरपाची गरज आहा कित्याक ऑलमोस्ट 6 मंथ जाल्ले आसा आनी आजून मेरेन हांगा कांय दिसांनी येना. ड्रायव्हिंग जे बोल्डर्स आहात ते पडपाक लागले आसा. गोवा तिसऱ्याचो प्रयत्न आसलो की अश्यो अश्यो स्प्रिंग्स आहात जावं नॅचरल हॅबिटेट्स आहात त्यो खंय तरी राखून दवरपाचो प्रयत्न आहा आनी तितून गोवा तिसऱ्याचो खंय तरी हातबोट लागचो ह्याच हेतून ह्यो एका खंय तरी चालना मेळची ह्याच हेतून आमी आयज हांगा येयल्ले आनी हांगाल्या पंचाक आनी बाकीचे लोकां कडसून जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की ही जर स्प्रिंग दवरली जाल्यार लोकांक त्या भायर फार्मर्स आनी टुरिस्टांक हेचो कितको फायदो जातलो तो. सरकारा कडेन मागणी आशिल्ली आमची जी पळय नॅचरल स्प्रिंग आसा जी केसरवाल स्प्रिंग जिका मेडिसिनल
इफेक्ट्स आसात. सो ही राखून दवरपाक ओ ती रिज्युमिनेट करपाक आमी सरकारा लागीं मागले. तेच बरोबर आमचे गांवचे MLA लागीं मागले आनी मागल्या उपरांत एक आमचे गांवचे MLA लोकल MLA आमकां पंचायत बॉडी आसा ताका एक प्रोग्राम दवरलो, डेमॉन्स्ट्रेशन दवरले जे स्प्रिंगाचे कशे परी सांबाळून दवरतले ओ ताका जी पळय नॅचरल ताजी ब्युटी आसा ती सांबाळून दवरपाक नॅचरली आनी खंयचे सिमेंट वो कॉन्क्रीट यूज करनासतना सो ती करपाक आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दिल्या उपरांत आमी तांकां खूब सांगलें की कशे तरेन करपाचें आहा तें आमच्या पंचायत बॉडीन. तेन्ना ते ज्यो पळय स्प्रिंग आसात शहरा भाशेन आसा ते तशेंच दवरपाच्यो आनी तांकां एक स्विमींग पूल करपाक जाय आशिल्लो. सो तो स्विमींग पूलूय करपाक आमी सांगला तांकां. पूण स्विमींग पूल करता आसतना जे पळय सकयल्यान स्प्रिंग आसात तांचें उदक सेपरेटली चॅनलान व्हरपाक. तेच बरोबर एक व्हडली नाला आसा त्या नालाचो एक सेपरेट चॅनल करून तेवूय सेपरेट व्हरचें. हो फकत ट्युरिस्ट स्पॉट न्हू, ही केळशी गांवची लायफलायन. ती सांबाळपाकच जाय. सकयल्या वाठारांतले तळे भरता. हे तळे 2 पिकां काडपाक मजत करता. ते भायर नुस्तें दिता. ह्या अर्थान ही लायफलायन सांबाळात. थळावो पंच वांगडी लोपिनो झेवियर सांगता. ही जी पळय केसरवाल आमची स्प्रिंग आसा ती आमच्या केलोसी गांवची एक लायफलायन जावन आसा. तिचें उदक जे पळय वता ते आमचे एक सकयल एक लेक आसा, तोडे आसा. त्या तोड्यांतलें उदक सांठोवन दवरतात आनी जेन्ना शेतकार आमचे ते 2 पिकां काडटात शेताची, एक सरड आनी एक वांयगण. आनी तिसरें म्हणल्यार तिची उदक जे पळय आहा ते जुवारी क्रिकान वता आनी ते क्रिकांत खारें उदक आनी सायें उदक मेळून थंय एक बरी ब्रिडींग प्लेस जाता नुस्त्याक आनी हे नुस्त्याचेर आमचे खूब गांवचे लोक आपलें पोट भरतात. सो हे सगळें आतां दिसता जे पळय ते प्रमाणे ताका क्रॅक येयल्ले आहा हे वणटीक वो वॉलाक. त्यो आतां जाता तितले बेगीन सरकारान वा आमचे गांवचे MLA स्टेप घेवन ते सांबाळून दवरचे म्हूण आमचे सगळ्यांचे मागणी. आमकां आतां सद्याक तरी पुलिसांनी एक येवन हांगा पेट्रोलिंग करचें. आनी सोशल जे पळय एक्टिविटीज हांगासर जाता सोरो पिवपाचे जावं सिगरेट ओडपाचे हो जे गार्बेज हांगा हाडून उडयतात केन्नाय येवन सो ती सांबाळपाक वो राखपाक आमची मागणी आसा आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचे PI लागीं. ते हांगासर डेली कोण तरी एकलो पुलीस धाडून पेट्रोलिंग करचें आनी हे सगळें आमचे स्प्रिंगाक सांबाळची म्हूण आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकर. हेर राज्यांतली बोटी गोंयच्या दर्यांत येवन फिशींग करपाक लागल्यो जाल्यार तुमी त्यो बोटी धरून दियात अशें नुस्तेमार मंत्र्यान सांगलेलें. आमी तशें केलें जाल्यार बोटी सीज करतले हाय गोंयच्या बोट धन्यांनी विचारलां. जाल्यार तरसादी घेवन येवपी मालपेच्या बोटवाल्यांक आमी आडावप जाल्यार पुलीस कितें करतात? आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान अगतिकता उक्तायल्या. अखिल गोय पारंपारीक नुस्तेमारी आणि यांत्रिक नुस्ते बोट धन्यांनी आपले प्रश्न मांडपा खातीर खाशेली पत्रकार परिषद घेतली. नुस्तेमारी करपी बोट धन्यांनी सांगले कर्नाटकातल्या मालपे वाठारांतल्यान साबार बोटवाले गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्ते धरून वतात. कायदो पाळिनात तांचे खातीर वेगळो कायदो आणि गोंयकारां खातीर वेगळो कायदो आसा काय कितें? बेगोबेग हो प्रश्न जाग्यार घालात मालपेकारांनी मागला. Now the Coast Guard, the Indian Coast Guard have 6 roles and responsibilities. The third responsibility is the preservation and protection of our maritime environment, including prevention and control of marine pollution. आता maritime environment म्हळ्यार कितें? It is protection of sea, bay, estuary, island, coastal areas. ही सगळी area. So there is no 12 nautical, if they can come up to 5 nautical mile also and protect. So their main role is to protect overfishing, overexploitation of fish and protection of wildlife protected species. Now the Coast Guard makes a statement stating that anybody can come and fish in the territorial waters of the state. Now I want to draw the attention of the Coast Guard that under the Goa Marine Fishing Regulation Act, every state has defined its territorial waters. Now this state of Karnataka, Malpe, where these boats are coming from in our territorial waters, they are using horsepower above 700
750 horsepower engine, which is banned in as per the Goa Marine Fishing Regulation Act. Same thing, the bull trolling, what they're using, the nets, what they're using. That nets is banned in the entire east end of this country, including the territorial waters of Goa. So where are you? Where is this Coast Guard, which is supposed to perform his duty? Where is he? Is he trying to evade from his responsibility, or is he pressurized by somebody? आमकां तूं इन्शुरन्स दिलोलें हा कितें म्हणू की तुमी वचोन त्यो बोटी धरून हाडाय, तेजेर आमी तांकां तेन्ना FIR रेजिस्टर करता म्हण एक कायदो पास कर. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागता, एक जात तितली बेगीन कायदो पास कर हेंचेर की हाडली मसोगोर ती बोट सोंदी सीज जातली. काल हांवें फोन मारलो, आमकां बोट जाय फिशरीची धरपा वचपाक, 300 हॉर्सपावराची इंजिनाची 700 हॉर्सपावर इंजिना बोट धरतली, धरपाना. तरी पूण आमी तांकां सांगलें बोट जाय म्हण. थोडे म्हणटाय तोंड धुयताय, सकाळीं फोन मारले फिशरीचे मनीस, तोंड धुयताय, 7 येताय, चाव पिताय. अरे त्यो बोट्यो त्या म्हणल्यार पावल्यो त्यो कर्नाटका, तुमी तोंड धुयताय न्हेसोन येताय म्हणल्यार ड्युटेक. जाल्यार कोस्ट गार्ड 24 hours चालू रेडी आसताय ड्युटेक. कोस्ट गार्डा कडेन स्पीड बोट आहा. तुमकां तर आजून तर कोणाचे तो मिनिस्टर म्हणटालो एजन्सीचो हे आनी बोट हाडाय म्हणून स्पीड बोट तांकां धरपाक, जाल्यार कोस्ट गार्ड रेडीच आहा. जसो तुवें काल तांकां तुरंत मिटिंगे आपयला, तशे बोट तापाच कोन्न तुज्या कोस्ट गार्डा सांगून बोट रोखडे वचोन धरून हाडपा जाता. को समझता नहीं, वो हमारे मुंह के अंदर से वो सुनना चाहिए कि बाबा क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, क्यों. खुद वो बोलती है बा हमको समझने को आता नहीं. हर साल ऐसा क्यों होता है बाबा? फिशरी के अंदर स्टडी करना तो पड़ता है. अभी कितना साल हुआ, कोई आता है स्टडी करना पड़ेगा बोलता है LED लाइट के ऊपर, बाद में मल पे बुल ट्रॉलिंग के ऊपर. अभी हर कोई अभी बुल ट्रॉलिंग करता है. इधर बुल ट्रॉलिंग करने के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है वो लोग को, लेकिन ये 5 किलोमीटर के अंदर बुल ट्रॉलिंग करता है. ह्या दिसांनी आमचे गोंयचे गिरेस्तकाय पळय आहा, जावं ते आमचे मीन, जावं ते आमचे दोंगर, जावं ते आमचे दर्यांतले नुस्तें, हे भलतेच हान चल्ले. आमचे गोंयकारांक कांयच खावपाक मेळना, फायदो कांयच जायना. आनी आमचो सरकार पळय आहा कांयच प्रोटेक्शन दिना. हे पळय मालपेचे पळय फिशरमॅन आतां येता, सारके तोडी घेवन सगळे नुस्तें घेवन चल्ले. नुस्त्याचो जीव आहा पळय तो ब्रिडींग टायमार वचून तांकां घेवन चल्ले. आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन पळय आहा न्हू, सदां बोटींनी वयताले, तांकां कांयच कोण तेजी नॅटां पिंजून चल्ले. तेजे वयल्यान ते हे घेवन तलवारी वालोर ते घेवन येता, ते कमींग एज इफ दे कमींग फॉर वॉर. केरळा गेले कित्याक पुलीस कांयच करिना. टुरिजम आमकां हेका सांगत, फिशरीक सांगत, फिशरीक डिपार्टमेंट बोट दिना म्हणून आमचे कडेन तांकां वचून दवरपाक. कोस्ट गार्डाक सांगशी, कोस्ट गार्ड आपणाचे आनी कितें सांगता. एक मारीन पुलीस म्हणून केलेले, गव्हर्मेंट मारीन पुलीस म्हणून केलेले, तेंची कांय खबर ना. आमचे फिशरमॅन जर बोट घेवन गेले तांकां हाडायता, तांकां कितले लायसन्स, बोटीचो नंबर, मिशनाचे कितें ना कितें येता. हे भायले पळय येता तांकां कोणूच हाडायना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख. म्हापशेच्या दुकानांतल्यान लाखांनी मोलाच्यो भांगरा आणि रुपया वस्तींचेर चोरांनी हात साफ केल्लो. ह्या प्रकरणात 2 कमी पिरायेच्या भुरग्यां सयत 4 दुबावितांक पुलिसांनी धरले. मोलादीक वस्ती पुलिसांनी जप्त केल्यात. Today we are very pleased to announce that the team of Mapsa police station has successfully apprehended an interstate burglary gang that was responsible for committing a major theft in a jewelry shop in Mapsa market. As you are already aware that on Sunday and Monday night, theft was committed in a jewelry shop in Mapsa, wherein a gang of thieves had entered the premises of the shop by breaking the iron grill. Subsequently, they had escaped after stealing large amount of jewelry worth crores. We initially began this investigation by looking at the CCTV cameras. We took out all the CCTV footage which was available. This footage ran into hours. All that footage was then divided among the very able staff of Mapsa police station, and a search began for these suspects. We were able to see in the CCTV footage that there were 3 boys or men
who had committed this act, and they had completely covered their faces to so as to ensure that their identity was not revealed. However, because of our emphasis which has been placed on night patrolling, the clothes of these suspects matched with the photographs which our staff had clicked. Now we started plotting all the possible routes which these thieves could have taken, both on Saturday and on Sunday. We started looking at all the roads which led to the shop and all the exit points which came out from the Mapsa market. While making these searches, we also sent teams to airports and to all major railway stations in Goa, and we were able to find a CCTV footage at Thibin railway station where we could see these suspects boarding a train. We were able to subsequently nab these people near Ajmer while they were headed towards their home. In this case, we have arrested 4 persons till now. Their details are: one, Mr. Bharji Chauhan. He is a resident of Bewar, which is a district adjacent to Ajmer. He is 26 years old. Another person who has been arrested is one Mr. Bhavani Singh, who is 18 years old. He is also a resident of that same district, and we have also arrested or apprehended 2 CCLs. Their age is less than 18 years. Therefore, we are not in a position to reveal their identities. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. शुक्रारचे हवामानात वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो, पूण थंड वाऱ्याक लागून दिसभर हवामान सुखदिणें उरलें. शेनवार मेरेन पळयल्यार पावस पडपाची शक्यताय आसा. जरी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास नासलो तरी IMDन अजून येल्लो अलर्ट जारी करूंक ना, पूण बदल जावं येता. पावसा वांगडाच फातोड्डेर आनी राती उशिरा धुके पडपाची शक्यताय आसा. तापमान मध्यम उरतले. चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. शेनवारा शिंपडून पावस पडपाची शक्यताय. व्हड पावसाचो अलर्ट ना, पूण नागरिकांक सादुरतायेचो सल्लो. शेनवारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.